कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ ಕೂಡಿದ್ರು 2024ರಲ್ಲಿ नरेंद्र मोदी सरकार ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। गरजेच्या वस्तूची दर वाढिले आणि बीजेपी आमदाराक विधिमंडळाच्या निलंबन केल्ले विरोध करून बीजेपी कार्यकर्त्यांनी शनिवाराक काँग्रेस सरकाराविरुद्ध स्ट्राईक केलो। कारवार शहराच्या सुभाष सर्कल हांगा शनिवार सकाळी जमिल्ले बीजेपी कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस सरकाराविरुद्ध घोषणा केले। तसेच सद्याक बेंगळुरात टेररिस्टाक अटक केल्यार बी तेमचे विरुद्ध कठीण क्रम घेयना जाल्ले काँग्रेस सरकाराविरुद्ध क्रोध व्यक्त केले। ह्या वेळाचेर MLC गणपती उळवेकर आणि सुमार 100 पेक्षा जास्त कार्यकर्ता हजर आशिल्ले। पर्यावरण जागृत आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने वनभूमी हक्क संघर्षकार मंच आश्रयात जुलै 31 तारखेक जिल्ह्याच्या 101 ग्रामपंचायती भागात एक वेळाक झाड नाटूक सुरुवात करतले म्हण मंचाचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक यांनी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले रवींद्र नाईक रानात रावचे वनवासी लोकांक बी वन रक्षण करचे जबाबदारी आशिल्ल्यान वनवासी पर्यावरण विकास करच्या दिशेन एक कुटुंबाच्या 3 सदस्याक झाड नाटूक सांगला म्हण तेमी सांगले। ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ। ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 165 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 31ರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। आपल्या घराभोवतण बागात फुलां झाडां शोभे झाडां लावन वातावरण सुंदर दवरचे जास्त लोकांक आवडटा। पण आवडची झाडां मेळनात किंवा कसली झाडां नाटची हेजे बद्दल माहिती उरना जाल्यार आतां बेजार ना। कारवारात तुमकां जाय तसली झाडां कमी दरात मेळचो जागो आसा तो म्हणल्यार शिरवाड डंपिंग यार्डा लागीं नागनाथ फार्म एंड नर्सरी। कारवार तालुकाच्या शिरवाड KEB ग्रिडा लागीं डंपिंग यार्डा फुडें नागनाथ फार्म एंड नर्सरी आसा। हांगा 300 पेक्षा जास्त जातीची फुलां झाडां शोभे झाडां फळाची झाडां अशे विविध झाडां हांगा मेळटात ते बी कमी दरात। कारवारात दुसऱ्या जिल्ह्याच्यान दुसऱ्या राज्याच्यान झाडां विकूंक येतात आनी हांगा जास्त दरान विकतात। पण नागनाथ नर्सरीत कमी म्हटल्यार बाजारात 150 रुपयेक विकच्या झाडाक हांगा 100 रुपये मातर असे सुमार 30% डिस्काउंट दरात हांगा जाय तसली झाडां मेळटात। तुमकां आवडची झाडां खरेदी करूंक भेट दिया
नागनाथ फार्म अँड नर्सरी नियर KEB ग्रीड अपोजिट डम्पिंग यार्ड शिरवाड कारवार. कॉन्टॅक्ट नंबर 9448007800 तसेच 9108595860. बेंगळूरच्यान गोवाक वयतीत आशिल्ली खासगी बस चालकाले नियंत्रण चुकून रस्त्या बाजून पलटी पडली आणि चालक जाग्यार मरण पावलो. हो अपघात येल्लापूर मिलन हॉटेला लागीं राष्ट्रीय महामार्गाचेर शेनवार सकाळी घडलो. बसाचेर 25 लोक प्रवास करताले. त्यापैकी 3 लोक गंभीर जखमी जालात. तेमगेली परिस्थिती चिंताजनक आसा. तेमकां इलाजासाठी हुबळी व्हयला आणि इतर सगळ्याक येल्लापूर दवाखान्यात इलाज दिलो. कद्रा जलाशयाचे 6 गेट ओपन करून सुमार 30,000 क्युसेक उदक भायर सोडले. सतत पावस पडत आशिल्ल्यान शुक्रवाराक सांजेचेर कद्रा जलाशयाचे 1 गेट ओपन करून सुमार 5,000 क्युसेक उदक भायर सोडिले. शुक्रवार रातभर पावस थांबनासतना पडत आशिल्ल्यान जलाशयांत उदक होवन येवचो प्रमाण वाडलो. तेजेन शेनवार सकाळी 6 गेट ओपन केलात. 6 गेट मार्फत 30,000 क्युसेक उदक तशेंच विद्युत उत्पादन करून 20,000 क्युसेक उदक भायर सोडला. कद्रा जलाशयाच्यान उदक जास्त प्रमाणात भायर सोडिल्ल्यान काळी न्हंय किनारेच्या गावांत हुंवाराची भंय लागला. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.